बेकायदेशीर झाडां कातरपाच्या प्रकाराची रानमंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेतल्या। या प्रकरणात रेंज फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांक निलंबित करपाची सुचोवणी रानमंत्र्यान प्रधान मुख्य वन संरक्षकाक दिल्या। स्टे ऑर्डर दिवनूय हे काम परतून चालू केल्ल्याचे दिसून आयल्या उपरांत रानमंत्र्यान ह्या विशीं महत्वाचो निर्णय घेतलो। कांय लोकांनी रान खाते आणि नगर नियोजन खात्याकडल्यान परवानगी घेनासतना वाघेरी डोंगराचेर परतून काम सुरू केल्ले। या प्रकरणात आदल्या उप रान संरक्षकाक कारण दाखय नोटीस जारी केल्ल्याचे विश्वजितान सांगला। काही कडे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सगळे परमिशन दिता, पण मागीर पंचायत एनओसी दिना। मागीर लोक तसेच इन्वेस्ट कोण करतात, त्यांचे कोण घरा बांधूंक सोदतात, ताका मागीर परमिशन गावना। आता काही कडे कितें आसता की ते वेगळे तरेचे विशय असतात। आता जर त्या मनशा कडेन सगळे परमिशन हांव ते हाडूंक शकना, परमिशन शिवाय जे खंय कारवाय करूंक जाय ते करता, पण जे काही इलिगॅलिटीज आसात ते डेफिनेटली आमी करता। पण रेक्टिफिकेशन रिपेर रोड ते आमी CTPक ऑलरेडी सांगलेलें आसा, टीम धाडून पूर्णपणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची टीम गेल्ली, आमची टीम गेल्ली, पण तांकां वॉट एवर ते रिपोर्ट आहे ते सबमिट करतले। आयज बोर्डान आमी चर्चा करतले। LOPन मदीं एक वक्तव्य केलें की तुमी ताका LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन हांव म्हाका पर्सनली टार्गेट तुमी पळय, हांव कोणाचेंच नांव घेना। जर कोण स्वताहून फुडें येता आनी सांगता की आपल्याक टार्गेट केलें वयता, पण त्या मनशाकूच खबर आसूंक जाय की कितें घडलां तें। हांवें कितें सांगलें की हे सगळें जातकूच योग्य तरेचो रिपोर्ट आनी गरज पडल्यार असेंब्लीन हांव टेबल करता।